फाटले 2 म्हयने एटीएस गोंयांत बांगलादेशींचेर नजर दवरून आशिल्ले. गोंयांत ना म्हळ्यार 22 बांगलादेशींक एटीएसान उखल्ले. 10 वर्सां वयर गोंयांत ती स्क्रॅपयार्डाचो धंदो करतात. चडशे बांगलादेशी उत्तर गोंयांत मेळ्ळ्या. जो बिलाल अनवर आखोन आसा तो जवळ जवळ फाटली 12 वर्सां गोंयांत स्क्रॅपाचो बिझनस करता. तेजें आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आधार कार्ड वोटींग कार्ड बेंगलोरचें आसा म्हणून सांगता तो. आनी एनक्वायरीन अशें कळ्ळें की तेजो बापूय खंय बांगलादेशी म्हणून प्रूव जाला. पण जेन्ना आमी हांगासून प्रत्यक्षान जेन्ना स्क्रॅप यार्डान जेन्ना आमी हांगासर येयले आनी पळयलें तेन्ना जवळ जवळ तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान ते स्क्रॅप यार्ड पळोवंक शकता की हांगासर जवळ जवळ 10 रूम आसा आनी रुमाक लॉक खंयच्याच केल्लें ना. कोलवाळे बांगलादेशी जोडपें. वारका 6 जाणांची बांगलादेशी फामील. साखळे 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. दिवचले 4 जाणांची बांगलादेशी फामील. वाळपय 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांचे कडेन भारताची आधार कार्डां आसात. एकल्या कडेन तर गोंयच्या पत्त्यावेल्यो डॉक्युमेंटय आसात. आनीक बांगलादेशींक सोदपाचें काम चालू. तांकां डिपोर्ट करपाचें काम खंय चालू आसा. ये लोग किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल. ऐसा अभी तक तो रिकॉर्ड पे नहीं आया है, बट अगर आएगा तो डेफिनेटली उसमें हम कार्रवाई करेंगे. बट एज फॉरेनर्स एक्ट तो आपको अगर आना है वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.